Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorified, mighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि गोरतो दीस देवान आमकां फावो केला. साबत असो दीस आमी साबत आमी मागण्यान करचे म्हणून देवाची आज्ञा आसा. देखून आज आमी या आयतारच्या दिसा परत तरेतरेच्या निमाणे जे दिसा आमी हजर आसा आणि या प्रत्येक जावन रेतीरे वेळार आमी एकामेका खातीर मागया. हर एकले आमच्यो गरजो या रेतीरे वेळार मागता आसतना दैवीक सकत पवित्र आत्म्याची मजत आमचेर देवण येवं दी. आणि प्रत्येक जावन या रेतीरेक तुमकां सुमेस्त तांकां येवकार मागता, बरो स्वागत करता. आणि प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमच्या संगत आसात. फादर स्टॅनी पिंटो आमच्या संगत आसात. तशेंच आमच्या संगत म्युझिशियन जावन क्रिस्टोफर आमच्या संगत आसा. आमी सगळे प्रत्येक जाण आज तुमच्या खातीर मागता. तुम्ही आमच्या खातीर मागा. तरी रेतीर वरत्या मोगान आमी आराम करया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव व्हड तुजे कुशी जेजो भगवंती मरी देवाचीमय आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वथा आमेन. आमी विशेष जावन आज पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. रेतीर पवित्र आत्म्याच्या हाती आमी भेटोवन दिवया आनी पवित्र आत्म्याची विशेष कृपा आमी मागया. ह्या तिसऱ्या दिसा रेतीरचो तिसरो दीस आनी निमाण दीस आज विशेष तरान आमकां देवाची काकूळ तूं मेळोवन दी, देवाची कृपा मेळोवन दी. आनी मुखल्या दिसांनी देवाच्या सत्यान आमी बरोवन आमचें जिवीत आमी जिवंक आमचें मिसव आमी आराम करूंक जाय. कृपा आदार देव आमकां फावो करून दी. कित्याक सर्वेस्पर देव सांगता हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. बगार हांव बापा लागीं वेतलो आनी हांव एक तुमकां मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे समेत सदां काळ आसतलो. आनी देखून जेजून सांगलेले हे आमकां एक प्रॉमीस, एक आमकां दिल्ली ती बसवणी आमचे थंय जारी जावं दी. आनी ह्या क्रिस्तांच्या काळार ह्या प्रत्येक जावन कोविडाच्या टायमार आमकां देव आपल्या पुता मारिफात धाडलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां अभिषेक करून दी आनी आमकां घटाय दिवं दी, आमकां बळ दिवं दी. आनी देवा सांगता जियोवची कृपा आज जेजू आमकां फावो करून दी. मुखल्या दिसांनी त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां सदांच मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. कित्याक आमकां सोडवण दिल्लो तो पवित्र आत्मा आमकां एकवटान आज दवरलो तो पवित्र आत्मा आमकां ह्या पवित्र सभेंत ह्या साबत दीस आज आमकां फावो केल्लो तो पवित्र आत्मा आनी विशेष जावन ताची कृपा आनी काकूळट आमकां लाभयलो दीस हो जावन आसा. जेजूच्या प्रत्येक जावन जिवंतपणाचो दीस आमी आचरण करता आज. आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत विशेष तरान हांव आमी समेस्त तुमचेर मागता आनी सजंत तुमच्या जिवितांत त्या पवित्र मजत येवच्या खातीर ह्या वेळार मागा. तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यांबाळाचेर, तुमच्या घराचेर, तुमी करच्या वावराचेर, तुमच्या हर एका जैताच्या जिविताचेर पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार देवण येवं दी म्हणून तुमी सकड आमच्या संगता मेळोवन मागा. आमी तुमच्या खातीर मागता. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ. सकड आमी ताळयो पेटोवन देवाची स्तुती करया, देवाक महिमा दिवया. त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी हर एकल्याचेर मागया. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನೇ, ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಕಡಲಿನ ಕರುಣೆ ನೀನೇ. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿ ನಾವಿಕ ನೀನೇ, ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಕಡಲಿನ ಕರುಣೆ ನೀನೇ. ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಕಡಲಿನ ಕರುಣೆ ನೀನೇ, ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಕಡಲಿನ ಕರುಣೆ ನೀನೇ. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ. सगळं संसार सोडून आम्ही आयल्या रे. ह्या आमच्या सोम्या बरी दुसरो कोणी आमकां येदोळ मेळवना. आमी खंय आमकां मेळनातलो तो मोग, खंय मेळनातलें आमकां सोडवण, खंय मेळनातलें आमकां रक्षण ह्या सोम्या सांगता आमकां मेळना. आमचें जिवीत पडया पडलें जिवीत, कसलें आमचें जिवीत आसलें, पूण आज पळय आमचें जिवीत सोम्या सांगता मेळोन कितलें सोबीत आसा, कितलें तें निरंतरी मागण्याचें जिवीत देवान आमकां दिलां. पवित्र पुस्तकाची समजुनी आमकां दिला, देवाची कृपा आमकां आमचे थंय वाडयल्या आनी प्रत्येक जावन सोर अनवरांतले देवान आमकां येदोळ राखलां. त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमकां नितळ केलां, पवित्र केलां. ह्या कोविडाच्या इन्फेक्शनांतल्यान आमकां सगळ्यांक सुटका दिल्या म्हज्या भावांनी बहिणी. देखून असले सगळे देवाची कृपा, देवाची खाकुळचो ह्या वेळार आमी मागता आसतना, कित्याक सगळो संसार तुमी सोदल्यार असलो देव आमकां मेळचो ना, असली कृपा आमकां मेळची ना, असली खाकुळच आमकां मेळची ना, असली दया माया आमकां मेळची ना. कित्याक देवाच्या उतरा बरी आमी जियेत आसतना देवाची खाकुळच आमचे थंय संपूर्णताय हाडटा, आमकां नितळ करता, पवित्र करता आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां भरता. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಾಕಾದೇನಾ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಾಕಾದೇನಾ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ. काळजाची दारां आमी उक्ती करया आनी पवित्र आत्म्यान अभिषेक जावंक आमी मागया. मगच्यान काळजाची दारां उक्ती करया, कित्याक आमकां सांगता उघडपणाच्या ग्रंथांत जेजू सांगता, पळया तुज्या काळजाच्या दाराचेर हांव बडोवन आसा, जो कोण दार उक्ते करता ताचे भितर हांव येता आनी म्हजे सांगता म्हजो बाप येता, हांव आनी बाप तांचे सांगता वस्ती करता. तेन्ना पवित्र आत्म्याचें काम हें बापाक आनी पुताक आमचे सांगता रावून आमकां अभिषेक करचे, आमकां शक्तीन भरचे, आमकां सोरवू ह्या संवसारांतल्या वशांतले आमकां राखून व्हरच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आनी संवसाराच्या सगळ्या आशा आकांक्षेतावन आमी सगळे पयस सोंगू देवाची कृपा आनी खाकुळट आमी मागया. ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದಿರುವೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ.
सगळ्या देवस्थान सगळ्या आमच्या भारत देशांत आमकां कोडयाळांत पावसांत सगळे भिजून सोडला जाल्यार त्या पावसांत देवान आमकां राखून व्हेला आमकां त्या सगळ्या इवांत हांव देवान आमकां राखून व्हेला आनी सगळ्या त्या इतली गरमी असल्यार त्या गरमेंत देवान आमकां राखून व्हेला हर एक आमकां ताणें त्या गरमे वेळार आमकां तालो सावळी जावन आमच्या मदें रावला आनी खंडीर जावन त्या पावसांत आनी इवांत आमकां तो सांगात ताणें दिला त्याचे अनुभव आमकां ते दिला देखून ह्या विशयांत आमी निरंतर देवाची स्तुती करया देवा करगां दिया आनी पवित्र आत्म्याची मजत आनी परत परत आमी मागया ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಅತಿಗಾರನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. देवा का मेहरबान दिवी आणि देवाची स्तुती करी आवडतो दिस आयसो साबत असो दिस देवानं म्हाका आनी तुका फोव केला. Praise the Lord. देव कितलो काकूळ धर पळया मगच्या बाबा आनी बहिणी आयचे सकाळी आमकां उठोवन आमची सगळी कामां करूंक जावंक बरो तुमी हरी एकल्यानी सकाळी मागणान करसिलो मिसाचें बलिदान तुमी आमी पळयलें आयकलें प्रत्येक जावन टीव्ही चॅनलांचेर देखून आज आमी हे वर्त तो मोगान हे संजेच्या वेळार एक देवाक अर्घ स्तुती दिवचो एक अवकाश देवान म्हाका आनी तुका फोव केला आनी विशेश जावन आमकां देवाची कापळटानी करपा मागतना तो दिनासतना रावना कित्याक तो संपूर्ण जावन आसा देखून तो आमचो मोग करता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो म्हणटा जोच्या वंजेला 3रो अध्याय 16वें वाक्य तो आयलो आमकां संपूर्ण तरान मोग करूंक आमचो ह्या संवसाराचो ताणें मोग केलो तातूंत असल्या सगळ्या मनशाकडे ताणें मोग केलो तातूंत म्हजो आनी तुजोय ताणें मोग केलो देखून आज आमी सांगता आसा म्हज्या भावा आनी भयणी एकामेकां आमी मेळूंक शकना एकामेकां आमी प्रत्येक जावन एका पाक्या पोंदा आमी नांव इंगड इंगड पाक्यांनी पाक्या पोंदा आमी आसाव जावंक पुरो आमी पयसले पयस हजारां महिलां पयसी आमी आसाव पूण आमी आज जेजूच्या नांवान एक जाल्या
जेजूच्या नावान मात्र आम्ही एक जाल्ल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. जर जेजू नातलो जाल्यार आमी आज एक जावंक नातल्या. हो अवकाश आमकां मेळटो नासलो, पूण ह्या जेजूच्या महिमे खातीर आज आमी एक जाल्या. देवाचें उतर आमी परगट करूंक, देवाचें उतर आमी आयकूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिणेंत रुपांतर जावंक हे विशेष जावन आनी मागणस स्पिरीट पवित्र आत्म्याचे एक देणे जावन आसा मागणे. ह्या मागणस स्पिरीट म्हाका आनी तुका मेळच्या खातीर आमी सांगत आसा. देखून आमी खंयची खंत करची नाका, खंयची बेजार येनाका. देवाक स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक सर्वेस्पर देवान एक नांव सडवणेचें नांव दिलां. आकाशा पंद्या असल्या हर एका मनशा कोणाक सडवणेचें नांव म्हळ्यार एकच नांव, तें जेजू म्हणलें नांव. देखून आकाशाचेर ताची महिमा, सर्गींचेर ताची महिमा, संवसारी ताची महिमा आनी सगळ्या पाताळांची ताची महिमा तो दाखोवंक शकता. देखून आज आकाशापंद आमी आसतना, आकाशापंद आसतना, त्या निळशा मळबापंद आमी आसतना आमी देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घां दिवया. कित्याक एकच एक नांव सडवणेचें नांव, तें जेजू म्हणलें नांव. आनी दमदुताच्या कृत्या पुस्तकांत क्लियर आमकां देवाचे उतार बरयल्लें आसा तें आमी वाचता. आनी थंय सांगता एकच एक सडवणेचें नांव संवसारांत देवान दिल्लें, तें जेजू म्हणलें नांव. देखून त्या नांवाचेर विश्वास दवरून त्या नांवा खातीर आमी स्तुती करया, त्या सोम्या खातीर आमी स्तुती करया आनी एक बरें कन्नडा गीत गावन देवाची महिमा आमी वाखणया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. सगळी संगत आमी गावया, संगत आमी स्तुती करया, देवाची महिमा आमी गावया. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. हालेलुया. प्रभा बाराकला जीजा आमच्या सगळ्या जिवितां तो मात्र जिवितां येता. आमचे जिवीत सोलून वर्सो देव तो जावन आसा, आमच्या सांगात दिवसो आमचो देव जावन आसा, आमकां कस्त अनवरान सांबाळचो तो देव जावन आसा. ते नांवच वरते नांव ते जेजू म्हणलें नांव आमी उलो मारतना सुटका सुडवण दिवचें नांव ते आनी विशेष जावन ताची कृपा काकोळत आमकां मेळचें नांव ते. त्या नांवाचेर पातयेरलो कोणून येदोळ मुसर निराश जाल्लो ना आनी येदोळ मुसर कश्टांत पडल्यार त्या नांवान उलो मारल्या वेळार त्या कश्टांतून भायर काडलें नांव ते आमकां सडवणेचें नांव, सुटकेचें नांव, तेचे उलो मारन आमी आमच्या संगता असल्या जेजूक आमी स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिवया. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವದ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು
ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. हर एक जैत दिवसो तो झुजारितो, आमचे मुखार वचून आमच्या झुजान आमकां जैत दिवन तो झुजारितो. देखून देवाचें उतर सांगता, तुम्ही मौन रावा, तुम्ही शांत रावा, हांव तुमचे खातीर झुजतलो म्हणटा. सर्वेस्पर देव आमचो झुजारी, आमकां बोळा दीक तरान झुजांत जैत दिवचो देव तो जावन आसा. तो सर्वेस्पराच्या नांवार आमी खंडीत जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या आनी संवसारांत जियेतल्या आनी संवसारांत वेतल्या जाल्यार आमी सोम्याच्या नांवान वेतल्या. सोम्याचें नांव खाण घेवन आमी जियेतल्या. सोम्याच्या नांवांत आमकां सोडवणीचें नांव जावन आसतलें. सोम्याच्या नांवांत आमकां निरंतर स्तुतेचें नांव जावन आसतलें. सोमी मात्र आमकां सगळ्या वायटा विघ्नांत अनवरांतल्या पिडेशिरेंतले आपल्याचो राखता, आमकां बरी भलायकी दिता. तुमी मागा ह्या वेळार, तुमची खंयची पिडा शिडा आसल्यार मागा. सर्वेस्पर देव आपल्या पुता मारिपा तुमकां आपण घूण करतलो, तुमकां सुटका दितलो, तुमकां सडवण दितलो. भावार्थान पातये आनी देवाची स्तुती करूया आमी. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. सगळ्या आमच्या गरजांनी तो उदारपणी पावतलो म्हणटा. फिलिपिकरा बरयले पत्र 4 अध्याय 19 वाक्यान सर्वेस्पर देव सांगता, आमच्या एकल्या गरजांनी तो आमकां उदारपणी पावतलो म्हणटा. आनी तो आमकां उदारपणी पावता. कित्याक पोरण्या चल्यांत ताचें एक नांव आसा, यहोवा हिरे म्हणून. यहोवा हिरे म्हळ्यार आमकां ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕರ್ತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕರ್ತ अशें म्हणून कन्नडान सांगता. आनी कोंकणीन तसो अर्थ आसा, आमकां सर्व गरजांनी उदारपणी पावचो देव तो जावन आसा. त्या देवाक आमी आमच्यो गरजो सगळे समर्पण कर दिवया. आमच्यो सगळे वैयक्तीक गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो ह्या गिताद्वारे समर्पण कर दिवया आनी देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिवया. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ದೇವರು.
ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. दोळ्यांत असले इन्फेक्शन जेजू गूण करते आसा. तुमकां कोणाय की दोळ्यांचे इन्फेक्शन असल्यार त्या दोळ्यांत परूस आनी दोळ्यांत दुकां दिवची असले खंयचेय दोळ्यांची खंयचीय पिडा शिडा असल्यार ह्या वेळार तुमी क्लेम करून मागा, तुमकां जेजू गूण करता. देखून दोळ्यांचे इन्फेक्शन असल्या सर्वांक जेजू गूण करते आसा, आपडते आसा. ह्या वेळार प्रत्येक जावन कालचे दिसाय एक भावाक आपडले, ताणें साक्ष धरल्या मुंबयतावन आयवन पिंटो. हाका दोनी शोल्डर्स दूख आशिल्ले आनी गमटी दूख आशिल्ली. कालच्या ताणें इंटेंशन घाल्लें आनी ताचे खातीर हांवें मागल्लें आनी ताणें आज साक्ष दिल्या. ताका संपूर्ण जेजून गूण केला म्हणून देवा गर्गां दिया. जायती अजाप आनी अद्भुतां देव करती आसा. आनी आदल्या सोमाराच्या दिसाय एका मागण्यांत मुंबयच्या एका स्त्रियेक जेसिंता म्हळ्यार एका स्त्रियेक जेजून आपडले. 7-8 वर्सां जावन पोटान दूख आशिल्ली. एक सर्जरी जाल्या उपरांत आनी तिची दूख संपूर्ण तरान जेजून गूण केल्या आनी संपूर्ण बरी जाला म्हण तिणें साक्ष धाडल्या. देखून ह्या सर्व गणितां खातीर जेजूक आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया. कित्याक आज मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या 3 दिसांची रेतीर आखेर जाता आनी 3 दिसांची रेतीर आखेर जाल्या उपरांत कितें करीचें आमी? आज देवाचें उतर सांगता पळया. सर्वेस्पर जोशुवाक मोइजेच्या उपरांत हे इस्रायल परचेक मुखार व्हरूंक ताका आपोवणें दिता आनी ताका विंचून काडटा. ते वेळा जोशुवा कितें सांगता पळया. 20 अध्याय जोशुवाच्या पुस्तकांत 20 अध्याय 15वें वाक्य अशें सांगता. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. ह्या रेतीरेद्वारे आज आमी एक निर्धार करीचे आमी कोणाची सेवा करता म्हणून. आनी जोशुवान तांकां एक व्हडली एक रेतीर दिली. देवाचें उतर ताणें परगट केलें. इजिप्तच्या गुलामगिरीतावन भायर हाडल्या त्या लोकांक सर्व इस्रायल परजेचो देव कोण गी म्हणून तांकां सांगलें. कशें सुटका दिता सोडवण दिता म्हणून सांगलें. ताचे उपरांत ताणें एक निर्धार करूंक सांगलें आनी त्या निर्धार कशें करीचे? तुमी कोणाची सेवा करतात
ते तुम्ही निर्धार करा. सर्वेस्पराच्या सेवा तुम्ही करिना जाल्यार कोणाची सेवा करतात म्हणले निर्धार करा. कोणाची सेवा करतात कशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतरी सेवा केल्या देवाची की वा आनी आतां वस्ती करता त्या देवाच्या अमृताच्या देवाची. म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयी हांवें सांगचें जाल्यार हांव आनी म्हजे घराणे आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आज आमी एकल्यांनी सांगायचे. तुम्ही एक उतार तुम्ही आयकता जाल्यार रिपीट करा तुमच्या जिवितांत. हांव आनी म्हजे घराणे आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव आनी म्हजे घराणे आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. खंयी जावं दी खंय वेसल्यार तुम्ही जाय जाल्यार मंगळूर देशेजीन रावा या मुंबय देशेजीन रावा या बायला गांवांनी रावा. तुम्ही खंय आसात थंय आज एक निर्धार तुम्ही काणग्याचे 3 दिसाची रेती राखेर जाताना आमचो एक निर्धार जायचे. हांव आनी म्हजें कुटुंब हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एक सुबीत गीत आसा एक ल्हानशें एक्शन गीत आसा तें आमी गावया. हांव आनी म्हजें घराणें येत वर्ड ऑफ गॉडाचेर बेस जावन एक गीत बरयल्लें आसा. बारीक सुबीत गीत इल्लेशें एक्शन गीत. तुमी जाता जाल्यार तुमी एक्शन करूंक प्रयत्न करा. ते तुमच्या घरांनी सक्कट तुमी टीव्ही मुखार हे रेतीर पळयता जाल्यार आयकता जाल्यार थंय तुमी एक्शन करियेत. बारीक सुबीत एक्शन रावल्ले कडेन इल्लेशें तुमकां हांव तें एक्शन शिकयता. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. चौर्दनेचे अल्तडी चौर्दनेचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदांच कळते जातेले. देवा तुका सदांच कळते जातेले. सुबीत हें गीत आसा. बरें कनेक्शन करना आमी हें गीत आमी गावया. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. चौर्दनेचे अल्तडी चौर्दनेचे पलतडी थंयसराव असल्यारी थंयसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कळते जातेले. देवा तुका सदां कळते जातेले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. चौर्दनेचे अल्तडी चौर्दनेचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदांच कळते जातेले. देवा तुका सदांच कळते जातेले. तुमची सेवा आमी करता आसतना आमी खंयच्या खंयचे भिवूंचे नाका. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा आमकां सांगत दिता आमकां बोळ दिता आमकां घटय दिता. आमचे ते कितें लज आसा पळय ती सांडून तो करपा दिता. तुमी आमकां स्तुती करचे ह्या संवसारांत वचून खंय काजारांक रोसाक डान्स करच्या बदलाक तुमी आमकां इल्लेशे डान्स करचे बारी मोगाचे आनी बारी बरे. कित्याक देवाक हें मानवता देवाक हें संतोश दिता देवाक महिमा दिता. तुवें केल्लें एक एक्शन देवाची स्तुती करतना देवाक महिमा दिता. देखून आमी सगळीं स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवा मांडिना. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवाक मांडिना. कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय.
आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करते ले आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करते ले जॉर्दनचे अल्तडी जॉर्दनचे पोलतडी कैसराव असल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदांच कळते जातेले देवा तुका सदांच कळते जातेले देवान आमकां बक्षिला आमच्या दया दाखयल्या बसवण्याच्या गावाक ताणें आमकां पावयला आनी दुस्मानान जावन आमकां ताणें राखला आनी सोडवून आमकां दिल्या देवचाळीच्या हातांतल्यान आमकां ताणें सोडयला देखून संतोषान देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया देवाची महिमा आमी वाखूया मगच्या भावानी भयणी देवा तुवे आमकां बक्षिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळला देवा तुवे आमकां बक्षिलाय दया दाखोवन सांबाळलाय बसयलेल्या गावाक आमकां पावयलाय दुस्मानांतल्यान तुवे आमकां निवारलाय बसयलेल्या गावाक आमकां पावयलाय दुस्मानांतल्यान तुवे आमकां निवारलाय आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतेले आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतेले जॉर्दनचे अल्तडी जॉर्दनचे पोलतडी कैसराव असल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदां कळते जातेले देवा तुका सदां कळते जातेले आमच्या जिवितांत सर्वेस्परान केल्ल्या सगळ्या विचित्रां खातीर ताच्या नांवाक आमी नांव हाडया उपकार तसो आमी बावुडया कित्याक आज आमच्यो सगळ्यो जिविताच्यो जरी ताचे तावन वळटात कित्याक ताच्यो आज्ञा आमच्या काळजांनी ताणें घाल्यात आनी त्या प्रमाणे त्या उपदेशा प्रमाणे जिवंक आमकां तो कृपा दिती आसा सांगात दिती आसा कित्याक उपदेश पाळचे ती कश्टांचे न्हय म्हणटा पवित्र पुस्तक पूण देवाचो सांगत आसा जाल्यार हे उपदेश पाळूंक आमच्या साथ जाता आनी मागणें करूंक आमकां साथ जाता देखून आज मागण्याचो दीस ह्या आरेतीचो निमाणो दीस त्या मागण्यांत आमी करचुंच्या खातीर हेरां खातीर मागता आसतना सगळें बरेंपण आमकां जावं दी म्हणून हे गिताद्वारी सोम्या कडेन आमी मागया आनी समर्पण कर दिवया सर्वेस्परा तुका नांव हाडटा उपकार तुजो बावुटा सर्वेस्परा तुका नांव हाडटा उपकार तुजो बावुटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतेल्या तुजो उपादेश सदां पाळटेल्या तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतेल्या तुझे उपादेश सदां पाळटेल्या आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतेले आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतेले जॉर्दनचे अल्तडी जॉर्दनचे पोलतडी कैसराव असल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदां कळते जातेले देवा तुका सदां कळते जातेले बाबा रेखाले थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 बाबा हीरा बाबा रेखाले सगळ्यांचे बाबा जिवितांत त्यांच्या कुटुंबाचे तुझे आशीर्वाद घ्या तुझे कृपा ओत या वेळार वाईटाचे सगळे तुटून पडत या वेळार जिविताचे जरी त्यांच्या काळजात उमाळूंक लावी बाबा या वेळार आपल्याच स्पिरीट तांकां दी आपल्यो मागण्या घेवच्यो अडकळ्यो त्यांच्या कुटुंबा घेवच्यो अडकळ्यो त्यांच्या लग्ना जिविता घेवच्यो अडकळ्यो त्यांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत अडकळ्यो सगळे तुटून पडून या वेळार आमी सगळे तो ब्रेक करता आनी फायट करता या वेळार सगळे तुटून पडून आनी देवाची सगळं देवाची कृपा देवाची काकूळचो हल्लीच्या कुटुंबाक या वेळार लाभू दी समय जो मागता बाबा हीरा बाबा रेखाला वरदे गजिया थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून आज तावन एक आमी निर्धार काणी असो हांव आनी म्हजे घराणे सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव देखून त्या खातीर आमी मजत मागचे त्या पवित्र आत्म्याची सखत मागचे त्या पवित्र आत्म्याची त्या अभिषेक मागचे आमी त्या पवित्र आत्म्याचे कित्याक पवित्र आत्म्याचो सांगात नासल्या शिवाय आमी सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना पवित्र आत्म्याची मजत नासल्या शिवाय आमच्यान सेवा करूंक जायना एक उतर आमी उलयचे जाल्यार ही पवित्र आत्म्याची मजत जाय पवित्र आत्म्यान आमकां इन्स्पिरेशन दिल्यार मात्र आमी कितें उलोवंक शकता ना तर कितें आसा आमचे कडेन आमचे म्हळ्यार ह्या संवसारान कांयच ना जे ते कितें जल्मात कांय हाण येवना मरतना कितें आमी व्हरून वचना जे कितें देवान दिलां देवाचें आनी कितें आमचे कडेन आसा तेंय सगळें देवाचें देखून आमचे म्हळ्यार ह्या संवसारान कांयच ना हर एक आमचें जिवीत देवाचेर डिपेंड जावन रावचें अधीक बरें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून आज मागण्याचें जिवीत कितें म्हूण आमी पळोवंक येतलो मागणें म्हळ्यार कितें मागण्याचें सकत कितें मागण्यान कितें पुरा घडटा आतां कालच्या दिसात मागल्या वेळार कितल्या जाणांक बरेंपण जालें कितल्या जाणांनी आमकां फोन करून सांगलें एनॉयंटींग कितलें आमकां मेळ्ळें अभिषेक कितलें आमकां मेळ्ळें कितलें बरें जालें वर्ड ऑफ गॉड कितलें बरें प्रेज एंड वर्शीप जातालें सगळ्यांनी आमकां मस्त जाणांनी आमकां पाठिंबो दिला आनी तांकां कितें बगलें तांच्या फोना मुखार आमचे कडेन तांणी शेअर केला देखून मागच्या भावा आनी भयणी आमी हर एकल्यांनी देवाची काकुळटांनी कृपा मागून आनी विशेष जावन त्या वेळार अभिषेका खातीर मागया तुमकांच तुमी एक घडीभर समर्पण दिया तुमचे कुटुंब समर्पण करून दिया तुमच्या लग्न जिवीत समर्पण कर दिया तुमच्या भुरग्यां बाळांक समर्पण कर दिवया आनी सगळें जेजूच्या हातीन समर्पण कर दिया आनी इतलेंच म्हाका बापा म्हाका तूं पवित्र तुज्या सक्तीन भरू म्हाका अभिषेक कर जेजून बसलेल्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये आमकां नितळ कर पवित्र कर आमकां सक्तीन भर म्हणून ह्या वेळार ह्या सोबीत एका गिताद्वारे पवित्र आत्म्याची माजत अभिषेका खातीर एनॉयंटिंगा खातीर विशेष तरेन देवाक आराधन करन आमी मागया That the power of God will come upon each and every one, O Lord Jesus. Our Father, open your heaven and pour out your Spirit upon them, Lord. The living waters flow upon us. The merciful God, touch us, heal us, and set us free, Lord. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 तेरी करुणा से हमें भर दे ये हमारे जिंदगी में आप आओ ओ पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर दो हमें चंगाई दे दो इस जीवन को तुम्हें चलाओ तुम ही चलाओ पवित्र आत्मा
आ मेरे अंदर आओ। इसी वक्त हमारे साथ में रह जाओ। हमें यीशु की वचन को सुनकर वो वचन में हम जीवित रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें भर दो। इस जहां से हमको आपका वचनों में भर दो। हमें एक नई जिंदगी दे दो। वो पवित्र आत्मा आसमान का चीर के हमारे ऊपर आ जाओ। वो पवित्र आत्मा तो आ जाओ। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू जिस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे साथ में हम जीवन जीते हैं। हमको प्रार्थना करने के लिए आपका पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज दो। हम जिंदा रहने के लिए आपकी वचनों में सुनने के लिए इस वक्त हम तरस रहे हैं। आपके ये जिंदा वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए यीशु हम इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं। आपका पवित्र आत्मा से हमें भर दो यीशु। यीशु मसीह, आपके बिना ये जिंदगी नहीं है। आपके बिना हम जिंदा रहने के लिए हमको ताकत नहीं है। आप मुझे वचन के माध्यम से हमें बचाओ। वचन दे के हमको सुरक्षित आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। जो लोग आज विशेष करके ये आज आपका अभिषेक जो भी मांगते हैं, इनको सभी कुछ आप दे दो। ओ पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाओ, हमारे अंदर बस जाओ। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. Touch them, heal them and set them free. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आज आमकां देवाचे उतर दिवंक आमच्या मदीं आसात मनाते बाब फादर स्टॅनी पिंटो तांकां आमी अर्थ मगान स्वागत करता। देवाचे उतर आतां आमी आयकूया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाचे उतर आमी आयकूया। मत्तेवचो वंजेल अध्याय 17 वाक्य 1 ते 9 पर्यंत। स दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुवांक आपल्या सांगता घेवन एक उबार दोंगराक वरे वेंगट सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो। थंय ताचे मुखार तो रुपांतर जालो। ताचे मुखा मळक सुर्या बरी परस जळ्ळें आनी ताचें वस्त्र भुजा बरी उजवाडा बरी धोबेत जालें। आनी आपले मैजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसले तांकां दिसलें। तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें। तुका खुशी जाल्यार हांगा 3 तंबू मारता, एक तुका, एक मैजेक आनी एक एलियाक। अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका। ताळो आयकून शिसितले भियेले गी ते धरणेर ते शेवटले। तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपट म्हणालो, उठा, भिये नाकात। तांणी आपले दोळे उपान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना। दोंगरा वयले ते दवरून येताना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशापुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकी सांगनाकात।
देवाचें उतर हें म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो तिसरो आनी निमाणो दीस. फाटल्या 2 दिसां तावन सोम्याची स्तुती आमी केली, देवाक आमी अर्गां दिली. आनी आज मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या रितीरेच्या निमाण दिसाक आमी पावल्या. आनी आत्तां हांवें वाचलें, वाचप आयकलें, तुमकां समजलें जाय. आज हांव रुपांतरा विशीं उलयतलो म्हणून, पूण प्रमुख जावन रुपांतर आमच्या जिणयेचें आनी विशेश जावन आज हांव उलोवंक सोदतो विशय नियाळाक जावन आसा मागण्या विशांत. आनी रुपांतराक आनी मागण्याक कसलें कनेक्शन म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो, कित्याक येदोळ पर्यंत तुमी आयकल्लें वाचप हें रुपांतराचें घडीत जिणये रुपांतरा विशीं वा जेजूच्या त्या वैभवा विशीं तुमी आयकल्लें, पूण हातूंत कितें मागणें आटापून आसा म्हणलें तुमी चिंतूंक पुरो. म्हज्या बाबांनो आनी भयणीनो, हे रुपांतराच्या गंडीत मस्तपोटी वचताना म्हाका खुशी जावची. आनी खुशी जावचें एक उतर हांगासर आसा, आनी तें तुमकां कळीत आसा. जेजू आपणाच्या मोगाच्या शिसांक, तेगा जाणांक, पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक तो घेवन एका उबार दोंगराक वरे विंगड सुवातेक येता. आनी थंयसर ताचे मुखामळ सुर्या बरी वस्त उजवाडा बरी परजळटा आनी तो ताचो महिमा आमकां कळीत जाता. तो मात्र न्ही, ताचे संगता मैजे आनी एलिया संगता आसले. आनी हे सकड पळयल्लो जेजू संगता आसलो तो पेद्रू, जेजूचो एक मोगासो शिष्य म्हणयेत. आनी पेद्रू म्हणटा, सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें न्ही, तूं कितलो सोबीत दिसताय. ह्या दोंगराच्या प्रशांत वातावरणांत आमी हांगा आसचें भोव बरें. देखून आमी हें काम करया, आमी 3 तंबू मारया. एक तुका, एक म्हाका, एक तुका, एक मैजेक आनी एक एलियाक. आनी पळया, पेद्रू आपणा विशीं कांय म्हणना. तो म्हणटा 3 तंबू, एक मैजेक, एक एलियाक आनी एक जेजूक. हांव जर पेद्रूच्या जाग्यार आसलो जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणीनो, वा हांव आनी तूं आसले जाल्यार हांव कितें म्हणटा? आमी म्हणटे आसले, सोम्या आमी 3 तंबू मारया. एक मैजेक आनी एलियाक, दोगी सांगाता आसूं दी. एक तुका आनी एक तंबू म्हाका, कित्याक हांवें रावचें न्ही गे. आमचो स्वार्थ पळया, मनशाचो स्वार्थ. पेद्रून आपणाच्या तंबा विशीं आपणाक एक थंयसर घर जाय म्हूण ताणें चिंतूंक ना. पेद्रून कितें चिंतलें? पेद्रू म्हणलो, सोम्या म्हाका तूं आसाय न्ही, म्हाका कित्याक बे, हांव तुज्या तंबांत रावतां. कित्याक खंडीत जावन तूं म्हाका एक जागो दितलोय, खंडीत जावन तूं म्हाका एक जागो दितलोय आनी तुजे सांगाता हांव रावतां तुज्या तंबांत. खंडीत जावन तुज्या कटल्या बोगलेन, तुज्या उशा बोगलेन म्हाकाय मात तेकूंक सुवात मेळटली. पळया पेद्रूचो एक कसलो एक भावार्थ, पेद्रूचो भावार्थ पळया. विशेश जावन पेद्रूचें चिंता पळया. सगळे भावार्थ जेजू थंय ताणें दवरलो. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो, जर जेजू थंय म्हजो भावार्थ, म्हजो भार, म्हजें कश्ट दूख सगळें हांवें ताचेर दवरून मागलें तर जेजू आपणा सांगाता ताच्या तंबांत म्हाका घेता. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज जेजूच्या तंबांत म्हणजे जेजू सांगाता रावच्याक म्हाका आनी तुका एक आपोवणें, आनी आपोवणें मेळटा तें मागण्या मुखांतर. कशें आमी जेजू सांगाता आसचें? जेजू सांगाता आसचें कशें म्हणल्यार मागण्या वरवीं. कित्याक मागण्या वरवीं आमी जेजू सांगाता एक कोडता. वय की न्ही? हर एक पटी मागणें करता आसतना आमी कोणा कडेन मागचें? जेजू कडेन न्ही, देवा कडेन. देखून आमी आमच्या मागण्यांत सोम्या कडेन एक कोडता. एक सोंपें सवाल तुमकां हांवें विचारचें. देव खंय आसा? ल्हान भुरग्यांक पळय, आवय आपल्या हातीक घेवन आल्तारीक दाखोवन म्हणटा, आळे पुता देव थंय आसा. आनी दुसरे फावटी जर भुरग्याक तुवें विचारलें तर पुता देव खंय आसा म्हणटा आसतना भुरगें आल्तारी कुशीन बोट दाखयता आनी म्हणटा, आळे थंय आसा. कित्याक तुवें भुरग्याक शिकयलां गी देव आल्तारीर आसा.
मात्र न्ही हर एका कुटुंबांत एक ल्हान भुरगें आसा तर आंबरी जाले तक्षण त्या भुरग्याक आलतसरशें व्हरतात आनी भुरगें आपलो हात मुखार घेवन थंयसर आसलेल्या इमाजीचेर हात दवरून उमो घाण घेता. भुरग्याक आमी शिकयता ओंगी देव उबार जाग्यार आसा, आल्तारीचेर आसा आनी देव आमच्या कुटुंबाच्या मदगाद आसा. देखून थोडे पोट आमी म्हणूंक पुरो देव सर्गार आसा, वयर आसा. भुरग्याक आमी सांगता ओंगी देव वयर आसा, देव वयर आसा. मात्र न्ही कुमगार काणगीत आसतना भुरगे तेके व्हड जाल्या उपरांत भुरग्याक आमी शिकयता देव आमच्या काळजांत आसा, देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा. कित्याक जेन्ना कुमगाराच्या सक्रामेंतान देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत प्रवेश जाता, देव खंय आसा, देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा आनी ह्या काळजांत आसलेल्या देवा कडेन हांव आनी तूं संबंद दवरता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून परमेश्वरान तुमी पळयल्यार देव पळय ह्या लोकांक खंयसर भेटता, खंयसर भेटता. देव लोकांक उबार दोंगराचेर भेटता. जर थोडे दोंगर हांवें तुमकां सांगले तर तें तुमकां स्पश्ट जातलें. आनी दाखल्याक तुमी घेया उत्पत्ती पुस्तकांत थंयसर आरारात पर्वत आसा आनी थंयसर उत्पत्ती पुस्तकाच्या 8व्या अध्यायान नोयेचें तारू वचून आरारात पर्वतार रावले आनी थंयसर एक सल्लो जाता. मुखार तुमी रायांचें पुस्तक 18वा अध्याय पळयलो तर थंयसर कार्मेल दोंगर आनी थंयसर त्या कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवादी देवाक भेटता. आनी आमरी फात देव थंयसर उबार दोंगरार भेटल्ले आमकां कळीत जाता. आनी अशें मोगाच्या भावा भयणीनो परमेश्वरान मात्र न्ही, जर नव्या सल्ल्यान जेजू तुमी पळयलो तर जेन्ना लोकांक तो भेटोंक येता आसतना एका उबार दोंगरार गेल्लो. दोंगरा वयलो प्रसंग आमी म्हणटा माथेवाचो वंजेल अध्याय 5 आनी तो सगळो प्रसंग थंयसर आयकूंक लोक आसलो आनी लोक जेजूक पळयता. आनी मुखार आसा निमाणो कालवार दोंगर आनी त्या कालवार दोंगरात आमी दिश्ट घालता आनी कोणा पळयता, करसायल्ल्या जैतेवन सोम्याक आमी पळयता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो विचारलें सादें सवाल, देव खंय आसा? परमेश्वरान नव्या सल्ल्यान आमी पळयता तर देव एका उबार दोंगरार आसा. आनी आज मोगाच्या भावा भयणीनो देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा, देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा. आनी जेन्ना कुमगाराचो सक्रामेंत आमी सेवता आमी म्हणटा देव म्हज्या काळजांत प्रवेश जाला. देखून जर देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा, देवाक आमी खंय सोदून वचचें? म्हज्या आनी तुज्या काळजा भितर आसा तर तो म्हज्या कुडींत म्हजें सवें एक जावन आसा. आज साबार जाणां युट्यूबार हें आराधन पळोवची तुमी मस्त जाणांनी मागणी विचारन सांगा. विशेश जावन कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर पिडे शिडे खातीर तुमी मागोन आसात. खंडीत जावन हर एकल्या कडेन एक रितीचे मागणे आसा. आनी मागणी करता आसतना आमी देवाक उबारून पळयता आनी म्हणटा देवा म्हाका तुजें मागणें फावो कर, म्हाका मागोवंक शिकय. मात्र न्ही तुजें हजारपण म्हज्या काळजांत भोगूंक म्हाका तूं फावो कर. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें हजारपण आमी जाणा जावंक जाय आनी ह्या खातीर ताचे कडेन आमी मागता, अर्गां स्तुती करता, देवाचें उतर वाचता. देखून हे रुपांतराचे घडीत हांवें तुमकां सांगलें पेद्रू बरी आमी जाय सोम्या म्हाका तूं आसाय. तुज्या थंबान तुजे सांगता, तुज्या कटल्याच्या बगलेन तुज्या उशाच्या बगलेन तकली दवरून हांव न्हिदतलो. कित्याक म्हाका कळीत आसा तुजें संरक्षण म्हाका आसा. पेद्रू तसलो एक गुंड भावार्थ मागण्याचें जिवीत, भावार्थी जिवीत म्हज्या आनी तुजें जाय. जॉन न्यूटन ह्या व्यक्ती विशीं तुमी आयकलां किंवा आयकोना म्हाका कळीत ना. तरी पूण आनीक बरयल्लें कंदार आसा इंग्लीश भाशेंत. तें ह्या कंदाराचें नांव आसा अमेझींग ग्रेस. मस्त कडेन तुमी आयकलां जावंक पुरो. आतां म्हाका तितलो बरो थाळो ना सिंग करूंक, नाल्यार हांव सिंग करता. जर तुमी अमेझींग ग्रेस म्हण खंय युट्यूबार वचून सर्च केलें तर तुमकां एक सोबीत गीत थंयसर आयकूंक मेळटा. तुमी आयकलां जावंक पुरो. कोंकणींत हें गीत ना. विचित्र कृपा अमेझींग ग्रेस. आनी हें कंतार बरोवंक जॉन न्यूटनाक कालें प्रेरण जालें म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. जॉन न्यूटन ल्हान आसतना जसो बापेय तारवार कॅप्टन जावन आसलो. 12 वर्सां
आसतना बापाय सांगता जॉन न्यूटन तरवाचेर येतलो आनी ताणें हें कॅप्टन कशें पळय तारून चलोवचें ता शिकलो आनी जेन्ना आपणसो बापूय निवृत्त जालो ताच्या उपरांत हें काम जॉन न्यूटनाक फावो जालें कित्याक तो बापाय सांगता परिणीत जाल्लो आनी असल्या संदर्भार जॉन न्यूटनाक एक आशा आयली बापाय बरी लो पयशे करचे नाका बगार इल्लेशें स्पीड आरिल्ले पयशे करया म्हूण चिंतून ताणें पाडवाट धरली पाडवाट कसली म्हणल्यार ह्या निग्रो लोकांक विशेश जावन स्लेव्स म्हणटा आमी कितें म्हणटा ह्या लोकांक एका जाग्यार आनी एका जाग्याक विकच्याक बंदी करून तारवारचेर आपण व्हरचें काम एका रितीचें एक ब्लॅक मार्केट आमी म्हणटा ह्युमन ट्रॅफिकींग आनी हें करूंक लागलो आनी एक दीस असल्याच ब्लॅक मार्केटिंगाच्या वायटाच्या तारवाचेर तो चलोवन आसतना जड वारें आयिल्लें आनी देवाक तो कांय पात्य नातुरलो आनी ह्या संदर्भार ताका थंयसर देवाची विसर पडली आनी तेन्ना पळय वारें वादळ आयलें ताका देवाचो उडास आयलो तो म्हणलो देवा ह्या अनवरातावन म्हाका तूं बाचाव कर देवा ह्या अनवरातावन तूं म्हाका बाचाव कर आनी तो दिंबेर पडलो आनी मागा लागलो आनी आज आप म्हणलें बरी तें वारें वादळ कितें आसलें सगळें शांत जालें आनी ताचें तारू शाबीत पावलें आनी त्या दीस जॉन न्यूटनान आपणाची वायट कामां सक्कट सांडलीं आनी तो एक बळादीक क्रिस्तचो पाटलावदारी जालो आनी ताच्या उपरांत ताणें हें गीत बरयल्लें अमेझींग ग्रेस विचित्र कृपा हाव स्वीट द सावंड कितलो माधुर तो तुजो ताळो दॅट सेव्ड अ रेच लायक मी म्हणजे एका पातक्याक म्हाका तुवें बाचाव केलोय आय वॉज वन्स लॉस्ट नाव आय एम फावंड म्हणजे एका वेळार हांव सांडून गेल्लो आनी तुवें म्हाका सोदून फाटी हाडलोय आय वॉज ब्लायंड बट नाव आय सी हांव कुरुडो आसलो आतां हांव पळयतां अमेझींग ग्रेस ह्या कंताराची पयल्या चरणाची उतरां मोगाच्या भावा भयणी देखून तुमकां केदाळ पळय वेळ मेळटा हें कंतार आयका इंग्लिशान बारी सोबीत रितीन हें गायलां जॉन न्यूटनान बरयल्लें आनी खंडीत जावन जेन्ना देवाक म्हज्या काळजांत सोदता तेदळा कितें जाता म्हणल्यार जॉन न्यूटन एक निदर्शन आनी खंडीत जावन आमकां तो एक प्रेरण देखून मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या जागांचो पात्रून जॉन मेरी वियान्नी तुमकां कळीत आसा सुमार तेंप तो कुमसाराक बसतलो आर्स म्हणल्यार फिरगजेक ताका धाडिल्लो एक बळादीक याजक कुमसारांतलो आनी ताणें मागण्या विशयांत एक व्याख्यान एक डेफिनेशन दिलां आनी तो म्हणटा मागणें म्हणल्यार हांवें देवाक पळोवचें आनी देवान म्हाका पळोवचें आय सी गॉड आनी गॉड सीज मी हें जावन आसा मागण्याच्या की वर्ते मागणें दुसरें ना उतरां उलय खंयचेय नाका हांव देवाक पळयता आनी देव म्हाका पळयता बट सोबीत व्याख्यान जॉन न्यूटनान फावो केल्लें देखून मोगाच्या बाबाय भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या दिसपट्ट्या जिणेंत हांवें आनी तुवें मागोंक जाय सदावत आमी मागचें इतलेंच निमाणें कांय जायनातल्यार आमी मागचें आसा देवा म्हाका एक बरें मोर्न फावो कर म्हूण बरें मोर्न चकडांक कळीत आसा चकडांक बरेंत मोर मेळटा थोडीं चिंतूंक पडलो देवा म्हाका आयताराची माती फावो कर म्हणून कित्याक म्हणून थोड्यांक सोमाराची माती जायना खंय गोत्त ना पूण आयतार मेल्यार सोमार मेल्यार 7 दीस रसले देवानंद न्ही कांय आयतार कित्याक म्हणल्यार मस्त लोक मोरनाक येता न्ही सकडी फ्री आसात तशें कांय थोड्यांक चिंतचें कोणा आयतारा मेल्यार बरें आसलें म्हूण देखून आयताराची माती बरी म्हणटात पूण माती सोमाराय बरी मंगळाराय बरी बुधवाराय बरी शुक्रार आनीकी बरी देखून देवा म्हाका एक कालें बरें मोर्न आमी मागता फुलटन जेशीन म्हणटा आमी सर्गाक येताना 3 संगती आमकां राखून आसात खंय सर्गाक येताना खंडीत जावन आमी हर एकली सर्गाक येता न्ही कोणी हेमकोंडा वचो आमकां कोणाकी नाका आमी सर्गाक येता न्ही सर्गाक येताना फुलटन जेशीन म्हणटा आमकां 3 आजापां राखून आसात खंय आनी 3 आजापां जावन आसा ती पयलें आमी कोण पळय वो मनीस सर्गाक वचना म्हूण चिंतून नासलो तो मनीस थंय आसता खंय जावं म्हजो शेजारी म्हजो दुस्मन आमी म्हणटा पळय वो मनीस खंडीत सर्गाक वचून वो खंय येता
कोणाक येता आनी तो मनीस सर्गार आसता काय हें पयलें आजाप फुलटन जेशीन म्हणटा आनी दुसरें आजाप तो म्हणटा आमी कळ्ळे कोण सर्गाक येता म्हूण चिंता तो मनीस थंय आसना आमी चिंतूंक बरो वो भाग्यवंत मनीस वो खंडीत मेल्ल्या तक्षण घडयेन हाची कूड मातये पावच्या पयलें वो सर्गा पावता पूण तूं सर्गाक गेल्ले वेळार तो मनीस थंय आसना हें दुसरें आजाप आनी निमाणें आजाप मोगाच्या बाबा भयणीनो तें जावन आसा हांवूच सर्गार आसता कित्याक खबर पडटा हांवें चिंता जावंक पुरो हांव पातकी हांव सर्गा पावता की ना घेवन निमाणें व्हडलें आजाप जावन आसा हांवूच एक दीस सर्गार आसतलो देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो मी मागताना हें खंडीत मागता आनी खंडीत जावन देव म्हाका आनी तुका हें फावो करता आमकां हर एकल्या की आपोवणें आसा सोम्याचो शिस्त जावच्या खातीर भक्तीक न्हय म्हाका बाबा भयणीन हर एक पोटी सोम्या लागीं आमी मागता सोम्या लागीं मात्र न्ही साबार जण सांत सांतिनी आसात न्ही आमकां ह्या पोटी परचे परस सांत आंतोनीची नोवेन जालें थंयसर मीस जालें फेस्त केलें आमी सांत आंतोनीक बळादीक सांत मागणें फावो करचो मात्र न्ही आमचे बाबारी मस्त सांत आसात कित्याक आमी मागल्लें आमकां तो फावो करता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा आनी ह्या खातीर सांता गाडे आमी मागता इंटरसेसर्स म्हणटा म्हणजे ते आमचे मध्यस्थ आमची मागणी देवा कडेन व्हरच्याक पण साबार पोटी कितें जाता म्हणल्यार ह्या सांत सांतिनेचे आमी भक्तीक जाता भक्तीक म्हणल्यार कितें डिवोटीस आमी डिवोटीज न्ही आमी डिसायपल्स जायचे म्हणजे आमी सांता सांतिनेचे शिस जाय दाखल्याक तुमी घेया सान लॉरेस तुमकां सकाळी मोगास मस्त जाण आमी गेले हांव थंयसर मागणें केलां आनी सान लॉरेसा कडेन मागल्लें आमकां फावो जाता आनी सान लॉरेस असो भक्तीक म्हणल्यार कितें ताच्या पूर्ण शेताक कितें नवेन करचें थंयसर आसले वाती पेटोवच्यो वा कांय घरा हाडूंक आसा कितें हाडचें आनी एक सांता लॉरेन्साची इमाज दवरची आनी मागचें हें भक्तीक हें सकाळी करूंक सुलाभ मस्त धर्माचो लोक थंयसर येता आनी मागल्लें तांकां मेळटा पूण सान लॉरेस असो शिस्त जावचें म्हणल्यार कितें इल्लें कश्टाचें न्ही गे सान लॉरेस जिणी तुमकां गत आसा सगळें सांडून तो देवाची खुशी करूंक गेल्लो मात्र न्ही ताका खायलीर बाजुल्लो म्हणटात देखून शिस्त जावचें म्हणल्यार सगळें सांडचें सान लॉरेसा बरें जावचें आनी जेतना कश्ट येता आसतना मोरोंक तयार जावचें आनी हें जावन आसा बिईंग अ डिसायपल देखून जेजू आज म्हाका आनी तुका तसो शिस्त जावंक आपोवणें दिता न्हय तसो भक्तीक कित्याक तुमकां कळीत आसा जेन्ना जेजून मस्त नांक आपयल्लें आपणाचो शिस्त जावंक पूण मस्त जावन तयार नातल्ले नांगराक हात दिवन पाटीं पळयता तो सोम्याच्या राजांत शिस्त जावंक योग्य न्हय पवित्र पुस्तकांतले उतार तुमकां कळीत आसा देखून शिस्त जावचें म्हणल्यार जेजू बरी जावचें जेजूची जिणी थंयसर आमी मानून घेवची देखून जेजू सांगता आसतले सक्कड शिस्त जेजूची जिणी घेवन चलिल्ले आनी तांच्या पैकी पेद्रूय जर पेद्रून सांगचें तर म्हाका थांबू नाका तुका मैजे केलियाक तंबू आसून दी म्हाका तूं आसाय असलो भावार्थ जर पेद्रूक मेळ्ळा तर पेद्रू खरो शिस्त आनी उरले आपोस्तल देखून हांवें आनी तुवें एक खरो शिस्त सोम्याचो जावंक जाय भक्तीक न्हय भक्तीक जावंक सुलाभ हात मुख दोन घरा येवयेत एक इमाज दवरयेत वाती पेटोवयेत हें सुलाभ पण शिस्त जावचें म्हणल्यार एक कमिटमेंट एक हांवें करचो एक निर्धार सोम्या तुजे बरी जावच्याक तूं म्हाका आदार दी मुखार आमी म्हणटा आमी देवाक मानवोवचें मात्र न्ही ह्या संवसारी थोडे पोटे मनशाक मानवोवची जिणी जिवंक जाय देवाक मानवोवची जिणी म्हणजे मागणें रजार रेतीर पूण घरा शेजारा दुस्मान गाय मागणें रेतीर रजार पूण घरा आसली सकाळी उपाशी हें खरें भक्तीपण खरें मागणें न्ही खरें मागणें म्हणल्यार देवाक मानवोवची आनी तुज्या सांगात आसलेल्या तुज्या कुटुंबाची आनी तुज्या मोगाची मानवनची जिणी जावन तुवें जिवंक आसा देखून पोंडे थोडे पोटी इगर्जेन सगळो दीस रतीर दवरल्या वेळार घरा दादल्यांनी म्हाका फोन करून सांगल्लें आसा फादर सगळो दीस इगर्जेन रेतीर पूण म्हजी बायल इगर्जेंत घरा हांगा जेवंक ना मोडकी घाली म्हणजे कितें घराच्या मोडकी खाली कर म्हळ्यार तांकां उपाशी कर जर तूं इगर्जेंत येवन मागणें केलें तर ताका प्रयोजन ना आज तुमी मस्त जाणां रेतीर आयकून युट्यूबाचेर
खंडीत जावन रांदप तुमी केलां जावंक पुरो वा रांदप करते आसात कोण ना आमकां कळीत ना वा तुमी मोबायल खंयी दवरून आयकोन आसात कोण ना पूण ही गरजेक येतना तशें जायना न्ही एकच तुमी रांदप करन रेतीरेक येजे पडटा घरा रेतीर आयकूंक सुलाब जाता पूण ही गरजेन तशें जायना देखून मागणें म्हणल्यार कितें हेरांची गरजी समजोवचें फकत म्हजी गरज मात्र न्ही बगार हेरांची गरजी समजोवंक आमी हर एकल्यानी पेसाडूंक जाय नाजाल्यार हेर उपाशी म्हजें मागणें देवाक पावता की ना म्हणलें म्हाका येयलें डावट देखून माते वसुबांजेल अध्याय 5:16 सांगता तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवन तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुज्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं जर सर्गींच्या बापाक महिमा दिवचे जाल्यार कोणाच्यो बऱ्यो करण्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा मुखार परजळाचे जर तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा मुखार परजळान तर तुमकां देवाक महिमा दिवंक कश्ट जाता देखून मग स्वभावा भयणीनो आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारी धाडलां एक विविध मिसांव जावं म्हाका एक याजक जावं कोणी एकल्याक धर्म भयणी जावं कोणी एकल्याक काजरी जिवितांत अवंकारी जिवितांत एक भुरगें जावन आवय जावं बापी जावं आप जावन व्हडली माय जावन विविध मिसांव रोमांत एका जेजुईत घरांत एक 2 इमाजी आसात आनी ती इमाज जावन आसात एक सान फ्रांसीस सावेराची आनी एक इनास लोयोलाची आनी त्या इमाजा सकल लातीन भाशेन बरयलां इथे इन्फ्लामाते ओमनिया इथे इन्फ्लामाते ओमनिया म्हणजे गो सेट द होल वर्ल्ड ऑन फायर वच आनी सगळ्या संवसाराक उजो लाय सांगिल्लो इनास लोयोलान सान फ्रांसीस सावेराक मिसावाक धाडटना सांगिल्लीं तीं उतरां आनी खंडीत जावन सान फ्रांसीस सावेरान बाबार्थचो उजो पेटयल्लो आनी आज भारताक हो बाबार्थ आमकां आयला तर आनी सान फ्रांसीस सावेराची कूड आजून पळोवचें भाग आमकां फावो जाल्या नंतर खंडीत जावन ताणें बाबार्थान परगट केल्लो तो बाबार्थ तो उजो देखून मागण्याचो उजो म्हज्या आनी तुज्या काळजान पेटोवंक जाय जर मागण्याचो उजो पेटना तर आमी शेळेता शेळमुडी जाता देखून आमी हर एकल्यांनी ह्या दिशेंत वावरूंक जाय जिणयेंत सबार संगती येतात आतां तुमी चिंतूंक पुरो आज रेतीर आयकोवचें की नाका गी एक विंसवण करूंक आसा न्ही थोडे फावटी आयतारा मिसाक वेचचें गी कितल्या वरांच्या मिसाक येचें म्हणल्यार विंसवण आसा आतां ह्या दिसांनी मिसां तुमकां वचोंक नात तरी पूण युट्यूबार आज मीस पळोवचें गी नाका गी म्हणल्यार विंसवण तुमी करतात न्ही म्हाका बाबा भयणीनो बरी विंसवण करूंक थोडे फावटी इल्लेशें कश्टांचें एक काणी अशी आसा एक दीस मरुभुमींत एक व्यक्ती सोलोन वेतालो खंय आनी ह्या वेळार पयणार काण गेल्लें ताचें उदक थंयसर मुग्दलें आनी मुग्दल्या वेळार तो व्यक्ती चलता आनी मुखार खंय म्हणी उदक मेळटा की म्हणून सोलोन येता आनी ताचें उदक खाली जाता आनी थंयसर ताका मुखार एक धाकटुलें गुडसूल दिसता आनी धांवून वचून त्या गुडसूला भितर पळयता ताका उदक दिसना पूण थंयसर एक हात पंप आसलो बोरवेल तशें आमी म्हणटा पळय मारतना उदक भायर येता आनी तो मारूंक म्हूण वेत आसतना मारता मारता थंय ताका कितलें मारल्यार उदक दिसना येना आनी इल्ल्या वेळान तिशीन इल्लें पळयत आसतना ताका एक थंयसर एक बोटलो मेळटा आनी ह्या बोटलींत उदक आसता आनी हो इतलो संतोशान भरता की उदक पिया म्हूण बोटलो काडटा आसतना थंयसर एक ल्हानशी चीट आसली आनी चीटंत अशें बरोवन आसलें हें उदक कितें आसा त्या बोरवेलाक तुवें वती जाय उपरांत तो जर तुवें हात पंप मारलो तर उदक थंयसर पडटलें जर ह्या परिस्थितींत हांव आनी तूं आल्यार कितें करता हांव ह्या चिटीक बातेन घाल बोटल्यांतलें उदक काडयोन हांव बोटल्यांतलें उदक काडून हांव थंयसर पियेता म्हूण चिंतूंक पुरो पूण त्या व्यक्तीन एक विंसवण केली त्या चिटीचेर तो पातयलो तो म्हणलो कितें गी सत आसा देखून तें उदक ताणें त्या बोरवेलाक वतलें हात पंप आलयलो आनी घट्ट उदक थंयसर आसलें आनी चिटीच्या फाटल्यान आनी एक विशय बरोवन आसली आनी ती जावन आसा जेन्ना पियोन ददोश जाता आसतना परत त्या बोटलीक उदक भर गुडदी घट कर आनी बोटल थंयसर सोड आनी एकल्या आयिल्ल्या मनशाक तें उपकाराचें पडोवन दी म्हजो बाबा भयणीनो एका मारुभुमीन उदक नासल्या वेळार मेळ्ळेलें एक बोटल उदक थंयसर वतीजे म्हूण वा वतीजे गी वा सोडीजे गी ह्या चिटीन सांगिल्लें सत गी पोट गी म्हूण विंसवण करची कश्टांची
जिनियंत मगाच्या बाबा बेनीनं म्हाका तुका असले विंसवण करूंक मस्त अवकाश आमकां आसात. असली विंसवण करूंक मस्त अवकाश आसात. खंडीत जावन हे अवकाश हांवें गळसूंक जाय. सोम्या लागीं मागचें गी नाका गी खंयच्या मागणें हांवें मुखार दवरयेत. हे मागणें देव आयकता गी म्हणलें तुमी चिंतूंक पुरो. पूण खंडीत जावन एक ना एक दीस ती विंसवण म्हाका तुका लाभतली आनी मागण्याचें जिवीत म्हाका तुका फावो जातलें. बाप एंटनी डिमेल्लो एक जेजुईट याजक. ताणें सवार बूक बरयल्यात आनी एका बुकांत तो एका मनशाच्या मागण्या विशीं सांगता. आनी तें मागणें अशें जावन आसा. व्यक्ती ल्हान आसतना म्हणजे तरणाटो आसतना ताचें मागणें जावन आशिल्लें खंय. सोम्या हो संवसार तूं बदली. सोम्या हो संवसार तूं बदली. आनी सुमार एक मध्यम प्रायक भोंवतना ताका कळ्ळें गे हांवें मागिल्लें कांय पावोना कित्याक संवसार बदलो ना. देखून ताणें ताचें मागणें चेंज केलें. आनी तो म्हणलो खंय सोम्या संवसार बदली बदली म्हणून सुमार वर्सां मागलें हें जालें ना. देखून आतां म्हज्या शेजाऱ्यांक आनी म्हज्या सांगात आशिल्ल्यांक म्हणी पुणी बदली म्हूण एक 10 वर्सां गेलीं कांय बदलूं ना आनी मागिल्लें जायलें. उपरांत परतून चिंतलें खंय आनी देवा हें मागणें कितें गी समा जालें ना. ताणें मागणें चेंज केलें. हें शेजाऱ्याचें मागचें सोड देवा हें म्हज्या कुटुंबा पासून म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक पुणी तांचें मन बदली म्हणून मागक लागलो खंय. आनी निमाणें उतर प्रायक फोंडाक लागीं भोंवतना ताणें चिंतलें खंय ताच्या मागण्यान ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताच्या भुरग्यांक चेंज करून ताका जालें ना. आनी निमाणें ताणें मागलें खंय देवा म्हाकाच बदलूंक आदार दी. हें मागता आसतना लेट जाल्लें. जर हें मागणें ताणें पयलेंत मागल्लें तर खंडीत जावन ताची लांब जिवितांत तो मात्र बदलोवचो न्ही सगळो संवसार बदलतो. देखून मागता आसतना थोडे फावटी आमी कालें आमकां संबंद नातल्ल्या संगती विशयांनी मागता. पूण पयिल्लें माग जाय सोम्या म्हाकाच तूं बदली. म्हज्या दुस्माना बदलूंचें म्हज्या शेजारच्यां बदलूंचें न्ही पयलें म्हाका बदली. जेन्ना म्हजी जिणी बरी जाता तेन्ना सगळो संवसार बरो जाता. देखून असलें मागणें जावन दी नातर म्हजें तुजें मागणें निर्फळ जाता. खंयच्याक उपकाराच्या पडून देखून म्हजें काळीज पयिल्लें हांवें बदलूंक जाय. मागण्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीन मस्त आजापां घडटात. मस्त आजापां घडटात. थोड्या वर्सां आदीं आमच्याच भारताची सांतीन मदर तेरेसा तिका सांत म्हूण पासारलें. 2003 इस्वेंत तिका भाग्यबंधन पासारलें तर 2016 सप्टेंबराच्या 4 तारखेक पापा फ्रांसिसान तिका सांत म्हूण पासारलें. आनी तुमकां कळीत आसा हर एका व्यक्तीक भाग्यवंत व्यक्तीक सांतीन म्हूण पासार करीत जाल्यार एक आजापाची गरज आसा. आनी मदर तेरेसाक भाग्यवंत म्हूण पयिल्लें पासारलें ऑक्टोबराची 19 तारीख 2003 इसवी. आनी तिका भाग्यवंत म्हूण पासारच्या खातीर आदार दिल्लें आजाप जावन आसा उत्तर भारताच्या दनग्राम म्हणल्या गांवाची एक मध्यम प्रायेची स्त्री मोनिका बेसारा. तिच्या पोटांत ट्युमर जाल्लें. मदर तेरेसाची फोटो आपणाच्या फोटाचेर दवरून हर एका दिसा ती मागताली आनी ती संपूर्ण गूण जाल्ली. आनी हें आजाप पवित्र सभा मानून घेता आनी तिका 2003 इसवी ऑक्टोबराच्या 19 भाग्यवंत म्हणून पासारता. आनी ताच्या उपरांत तिची सांतीपणाची प्रक्रिया सुरू जाता. आनी तिच्या सांतीपणाच्या प्रक्रियेक आदार दिवन जाल्लें आजाप जावन आसा ब्रेजील गांवचो एकलो मार्सिलियो एंड्रियो म्हणलो व्यक्ती. ताका ब्रेन ट्युमर जाल्लें आनी ताची बायल मदर तेरेसा कडेन ताच्या कटलाच्या बोगल्यान मागून आसली. आनी आजापा विणें तो थंयसर गूण जाल्लो. पतीन आनी दोगां भुरग्यांक थंयसर ताणें नवो जीव दिल्लो. आनी हें आजाप मानून घेवन 2014 इसवी सप्टेंबराच्या 4 तारखेक मदर तेरेसाक सांतीन म्हूण पापा फ्रांसिसान पासारलें. आनी विशेश कितें म्हणल्यार तिच्या सांतीपणाच्या त्या कुरोवाक वरच्या त्या कार्यक्रमाक त्या मिसाक हो आजापान गूण जाल्लो मार्सिलियो एंड्रियो ताची पतीन आनी दोगां भुरगीं हजर आसलीं. कितलें व्हडलें आजाप. म्हजे तावन घडिल्लें आजापाक म्हज्याच जिणयेंत मदर तेरेसा
सांतीन म्हणून पासारचें एक व्हडलें घडीत मोगाच्या भावा भयणीनं देखून आज आमी मागया सोम्या एक बरें मागण्याचें जिवीत म्हाका लाभय म्हज्या जिणेंत आज आपण तूं कर आनी म्हजें मागणें जावन दी सोम्या म्हाका पयिल्लें तूं बदलूंक आदार दी आनी पेद्र बरी म्हज्या आनी तुजी जाप जावन दी रुपांतराच्या गडितान जाल्ले बरें सोम्या म्हाका थांबूं नाका तुज्या तांबांत हांव विशेव घेतां आनी तसलो विशेव देव म्हाका आनी तुका फावो करून दी म्हूण ह्या आराधने वेळी आमी मागया थोड्याच वेळान आमी आराधन हांगासर सुरवात करता ही आराधन करता आसतना आमी मागया सोम्या एक बरें मागण्याचें जिवीत म्हाका फावो कर आनी ह्या मरिफात कोण चक्कड आज मागणी विसरल्यांत आराधना करना आसा तांकां आदार दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया आमेन. Praise the Lord. 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 मुगचनो आमी आतां आराधनांत भाग घेवंक मुखार सरतल्या आज हे आराधन करता आसतना मोगाच्या भावा भयणीन साबार मागणी आज मागण्या विशीं आमी नियाळ केल्लो आनी ह्या खातीर साबार जाणांनी आमचे कडेन मागोंक विचारला ती सक्कड मागणी आमी सांगाता घालते तसो तुमची हर एक तेसांव आमी पळयल्यांत तुमचे हर एक तेसांव पासून आमी मागोन आसा आनी खंडीत जावन ह्या आराधने वेळार ही तेसांवां सोम्या मुखार आमी दवरतेल्या आनी तुमचे पासत आमी मागतेल्या देखून ह्या आराधनाक तयार जावन गीत आमी गावया. मनपोणी सोम्या मुखार आमी आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोम्या आमकां आदार दिवन आसा कृपेन आमकां बरें आसा विशेश मोपान ह्या आराधनांत भागीदार जावंक तो आमकां आदार दिवन आसा तिचो कृपा आमकां लाभच्याक सोम्या मुखार आमी येवच्याक आनी आमची मागणी ताचे मुखार दवर तसो पाटलाव करूंक आमी फुडें सरया. तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो मोगाळीश्ट तूं म्हजो देव तूं म्हजो आसरो म्हजो आसरो सोम्या तूं म्हजो राखणदार प्रोटेक्टर तूं म्हजो मोगाळीश्ट You are my good friend, O Lord. तूं म्हजो देव You are my God. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता
सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा Here I am, Lord, with you. सोमिया Oh my God. हांगा हांव आसा I'm here, Lord. सोमिया हांगा हांगा संसमिया. हांव आसा तुझे संगता, सोमिया तुझे कृपेन हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता सर्पद्वेदराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजें खोटें तुजो देव तुजेर हांव दवरता म्हजो विश्वास सोम्या ह्या उतरांत सोव्या किर्तनाच्या ह्या उतरांत सोव्या आमी तुजे समोर आसां तुजेर आमी विश्वास दवरना आसां तूं आमचें खोटें भद्र देसो आसरो तूं आनी तुजेर पातयेंनी दवरना आज तुजे मुखार आमी आसां सोम्या तूं म्हजो सोडवंदा You're my salvation. तूं म्हजो शिकोंदा You're my good teacher. तूं म्हजी गठा You're my strength, O Lord. तूं म्हजो देव You're my God. तूं म्हजो सोडवंदा तूं म्हजो शिकोंदा तूं म्हजी गठा तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका दान करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत तुका दान करता सगळ्या जिवितां तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा तमकानी वर्तलोय शिकाराच्या पासांतलो मरणांतीक पिडेंतलो लबाकांनी तो म्हाका दांतलो तुज्या बाकाट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो म्हजें डाल कवच तुजे विश्वासीपण त्यास सुमयाक आमी आराधन कर स्तुती कर तुजे संगता रावून आसा मोगाच्या बाबा भयणीनो तो आमकां आदार दितलो कृपेन भरतलो ताच्या सक्तेन तो म्हाका तुका बोळ दितलो तूं
म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्याची भिता तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा सोमिया हांगा हांव आसा Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Hallelujah, 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 hallelujah. सुमी आमची संगत आसा उकलो वेळ मुगाच्या बाबान आनी बेणीन सुम्या संगता हांगासर आयली सकट त्या सवां कितें आसात मुखार दवन सुम्याची स्तुती करचो वेळ कितें तुमकां मागोवंक आसा कोणें तुमचे कडेन मागोवंक सांगला एक कडीभर उडासा काडा खंडीत जावन मागिल्लें देव फावो करता बरी भलायकी तो आमकां दिता एवढा साक दवरन सुम्या हांव तुजे सांगता आसा तुमचे सांगता आसा तंबानी रावता म्हणल्यार मागणें सवे सुम्याक आमकां आमी आमची मागणी भेटोवन ताची स्तुती आमी करया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka sumia Argan tuka sumia Jesu. Oglab tuka sumia Jesu. Oglab tuka sumia Aradan Jesu. tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Arsitan Jesu. tuka sumia Jesu. Arsitan tuka Jai sumia Jai tuka Jesu. sumia Jai Jai Jesu. tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 सगळे आमचे इंटेन्शन कितें आसल्यार तुमी ह्या वेळार घालयेत तुमचे खातीर आमी मागता आनी वडोल घाल्ली सर इंटेन्शनां सुमयेच्या पांयांत आमी भेटोवन दिल्या ती सगळीं नांवां आमी भेटोवन दिल्यात देखून ह्या वेळार आमी विशेष तरान देवाची स्तुती करया देवा घर दिवया आनी तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागता प्रत्येक जावन सर मागणी जेजूच्या पांयांत आमी दवरता ह्या वेळार सर्व सक्तेन आमी भरच्या खातीर सगळ्या सक्तेन आमी भरच्या खातीर देवाची कृपा आनी खाकुळत धराळ मापान आमचेर दिवच्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया कित्याक सर्वेस्पर देव आमचे संगत आसा आनी आमकां तो राखता आनी सांबाळटा देखून आमचे सगळे मागणे विज्ञापनां कितें आसात सगळे आमी जेजूच्या पांयांत दवरया देवाच्या सक्तेन आमी भरच्या खातीर आमी विशेष तरान हे गिताद्वारे सुमयेची स्तुती करून आमी मागया आनी प्रत्येक जावन विक्टर डिकॉस्टाच्या बिझनेसा खातीर आमी मागता स्टेफन मोंतेरो हांच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन हॅलेन मोंतेरो सगळ्या पार्टीच्या गाण्याच्या दुखेक एन्ना मोंतेरो
ब्लड कॅन्सरान आसा तिका सुटका मेळच्या खातीर पाउल सिक्वेरा थ्रोट कॅन्सरान वळवळटा सुटका मेळच्या खातीर मॅग्डेलिन आनी एवलिन हांचे ब्रेस्ट कॅन्सरान वळवळटा तांकां सुटका मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन फेल्सी म्हळ्यार भयणी खातीर संपूर्ण तरान सुटका मेळोवन तिणें कामाक फाटीं वेचच्या खातीर आमी मागता प्रत्येक जावन मिना पिंटो हांच्या सगळ्या गरजां खातीर हिच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता आनी तशेंच आमी मागता प्रत्येक जावन एक तरणाट्या प्रायाचे चेडू ह्या संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर आमी तिचे खातीर मागता तिचे इंटेन्शनां हांगा कोणें घाल्लीं आसात ती सगळीं इंटेन्शनां आमी ह्या वेळार भेटोवन दिता कित्याक देवाची काकूळजूक विशेश जावन आसा ती जावन आसा मिस प्रभा हिका एक रॅर सिकनेसांत ती कश्टून आसा तिका संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमी रैसल म्हळ्यार त्या भुरग्यांक स्कीन एलर्जींतल्यान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता आनी तशेंच अश्विन म्हळ्यार तरणाट्याक सगळे ताका स्कीन प्रॉब्लेम आसात ते सगळे गूण जावचे खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन तुमची हर एक इंटेन्शनां कितें घाल्लीं आसात प्रत्येक जावन ही सगळीं आमी देवाक भेटोवन दिता जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिता सक्रामेंतान जेजू कोरोस हांगा हजर आसा देखून तुमची कितें विज्ञापन आसल्यार तुमची कितें मागणी आसल्यार ह्या वेळार सोम्या मुखार भेटोवन दिया आनी प्रत्येक जावन स्वीट भट म्हळ्यार भावा खातीर प्रत्येक जावन ताका कॉफ आनी कितें आसा ते सगळे गूण जावचे खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन सर्वांक जायत्या जाणांनी आमकां मागणी भेटयल्या आनी देवाच्या लागीं वचून तसो पाटलाव करच्या खातीर एक वर्तें एक देणे सोमया सांगता रावचे सोमयाचो पाटलाव करचे देखून हे सगळें तुमच्या हर एकल्या कुटुंबाक तुमकां फावूस जावं दी म्हणून आमी तुमचे खातीर मागता आनी ह्या वेळार हे गितात आनी सोमयाची आमी स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमची मागणी सगळी सोमया मुखार ह्या वेळार भेटोवन दिवया आनी प्रत्येक जावन आमी मागता फादर बोना खातीर ताका संपूर्ण कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत ताणें येवच्या खातीर आनी विशेश जावन ताचे मिसां बऱ्या तरेन करूंक फावूस जावचे खातीर आनी आमकां आज देवाचें उतर 3 दिसान न्हय देवाचें उतर दिवंक आयिल्ल्या मानदेव स्टॅनी पिंटो तांच्या मिसां खातीर आमी मागया तांकां मुखार सर रितीचे बरी भलायकी मेळोवन दी आनी तांणी करचे मिसां प्रत्येक जावन तांचे टिचींग आनी सगळे देवाच्या महिमे खातीर जावं दी आनी तांकां संपूर्ण तरान सर्वीस फॉर देवाची विशेष पवित्र आत्म्याची देणी तांकां देव फाव करून दी म्हणून आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमी मागता क्रिस्तोफर आमच्या संगात आसा ताणें करचे बिझनेस बऱ्या तरान देव आनीक समृद्धीच्या वाटेन ताका व्हरून दी आनी ताका एक बरें जिनियस सांगातीन मेळोवन दी आनी मुखल्या दिसान तांचे कुटुंब आशिर्वादी जावं दी म्हणून आमी ताचे खातीर मागता देखून सगळीं सांगातां मेळोवन आमी ह्या वेळार आमची सगळीं आमची इंटेन्शनां देवाक भेटोवन दिवया प्रिसिल्ला म्हळ्यार भयणीक कोविड येता सुटका मेळच्या खातीर मागता आमी अनिल डिसोजा लुकेमियाचे कॅन्सर येता सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು
ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. सगळे वाईटाचे सत्य तुटून पडून म्हणून या वेळेला मागता. जायत्या कुटुंबांक देव आशीर्वादित करते असा. जायते जावन जिन हे सांगाती खातीर कोण मागता तांकां देवाचे विशेष देणे जावन एक बरे जिन हे सांगातीन देव फावो करते असा. एका जोड्याक भुरग्याचे देणे जेजू फावो करते असा. भुरग्याचे देणे जेजू एकल्याक फावो करते असा. कोणगी तुमच्या भितर भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता तुमकां कुटुंबांत जावं दी. कोणा खातीर मागता जाल्यार क्लेम करण्या वेळार मागा. तुमकां समेस्त ह्या वेळार देव आशीर्वादीत करता. भुरग्याचे देणे या कपल्साक या प्रत्येक जण जोड्याक तो सर्वेस्पर दिते असा. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ, 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ, ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
गडीभर आनी एक फावटी आमी ह्या तरेच्या आखरेच्या घडये आसा पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. आज एक आमी निर्धार काणयोंक पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतले. जोशुआ प्रवादीचो ग्रंथ 20:4-15 वाक्य. आज आमी खंडीत जावन आमच्या मुखल्या दारवट्यार आमी बरोवन घालीचे खंडीत जावन हांव आनी म्हजें कुटुंब म्हजी घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतले. खंडीत जावन आमी आज मागोंक सुरू करया. आमचे सगळे घराणें आमचे कुटुंब आवय बापूय आनी भुरगीं सोम्याची सेवा करच्या खातीर सोम्याच्या प्रत्येक जावन ताच्या जिविताच्यो झरी आमच्या काळजांत वाळच्यो आनी त्यो काळजांत वाळच्यो झरी काण घेवन आमी देवाचे उतार परगट करूंक देवाक साक्ष जावन जिवंक आनी देवाचे घराणें आमच्या घराणें जावच्या खातीर विशेष तरेन आमी मागया. पवित्र विशेष तरेन अभिषेका खातीर अनॉयंटिंगा खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन मगच्या भावांनी बरी इतली जाणां तुमी ह्या रेतेरेर अटेंड जाल्ली आसात. तुमच्या सगळ्या जिविताच्यो हर एक घडयो मुकल्यो देवाच्या आशिर्वादान भरच्या खातीर मागया. तुमचें कुटुंब तुमच्या घराणें देवाच्या आशिर्वादान भरच्या खातीर तुमची भुरगीं बाळां सयत ह्या रेतेरेवर तुमच्या 1000 जनरेशन 1000 जनरेशन विल बी ब्लेस्ड. तुमचे 1000 तुमचे सगळे कुटुंब मुकल्या दिसांनी वेचे ते सगळे तुमचे जनरेशन देव आशीर्वादित करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. देखून तुमचे हर एक डिझायर्स तुमचे हर एक आशा आकांक्षा सगळे जेजू संपूर्ण करून दी आनी त्या पवित्र आत्म्याची सकत बोळ कृपा ह्या वेळार ह्या गिताद्वारे आमी मागया आनी सगळे तुमकां समर्पण कर दिवन एक घडी भर सर्वेस्परा मुखार आमी मावून रावया. दोन्ही हात आमच्या उक्ते दवरया आनी सोम्याची योजना आमच्या जिवितांत कितें आसात सोम्या आमच्या खातीर केल्ली योजना कितें आसात आमचो फुडाराक केल्ली योजना कशी आसात ती सगळी आमच्या जिवितांत जारी जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी सोमेस्त मागया. आत्मरे अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ आत्मरे अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ आत्मरे अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ आत्मरे अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ. अरे बाबा रखला बरे जगा शंकर बरे कर बरे रुखला बराता बाय बाय हीरा हीरा बाबा रे यार यार होली स्पिरिट ऑफ गॉड एंड ऑन द लॉर्ड जीसस ओ लॉर्ड जीसस या संक्रमित तू करो साजर साइड तू हर एक लाख तुझ्या आशीर्वादाने भर बाबा त्यांचे सगळे पिढ्या चढ्यावर पैस वसंदी निराश पण पैस वसंदी सलवणी पैस वसंदी हर एक ग्रीनाच्या भारतांचे तन पैस वसंदी त्यांच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळवदी भुरग्यांक एक नवे जीवित मेळवदी सोम्याचे जो समृद्धीचे जीवित तांकां पावो जावं दी त्यांच्या भुरग्यांक बरी कामां मेळवदी हर एक पिढ्या चढ्यावर गुण जावं दी बाबा. प्रत्येक जण बाबा कोणी इंटेन्शन घाल्यान त्यांची सगळी इंटेन्शन तुझ्या पांयां तळा भेटून दिता आनी ह्या वेळार आमी मागता बाबा आशीर्वादीत कर म्हणून मागता. आत्मरे अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ आत्मरे अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ
ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಯೇಸುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲಾಗಲಿ. ಅವರ ಹೃದಯವು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಆ ಅನಿಲ್ ಸಹೋದರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅಣ್ಣ ಮಂಥೇರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಈ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಾಬ ರಕಲ ವರುದಗ ಚಂದರ ಬರ ಕರಬಲ ರೊಕ್ಕ ಹೀಲ ತಬಾಬ ಹೀರದ ಬಾಬಾ ಹೀರ ರಖ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದರ ಬರ ಕರಬಲ ರೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಹೀರಲ ಲಾ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ರಾ ಬಾಬಾ ಹೀರ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು. ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡೆ ಮಗೆ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು. ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡೆ ಮಗೆ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾಡಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಡಿದೊಬ್ಬಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬವರನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳನ್ನು ಬಡಿದೊಬ್ಬಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬಡಿದೊಬ್ಬಿಸಿರಿ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸತ್ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಸತ್ಫಲಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇರಬರಕ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇರಬರಕ ಬರುದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ಬಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಲೋಕವು ತುಂಬಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷವು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರೆಲ್ಲ ವಿನಾಶವೆಂಬ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕವು ತುಂಬಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷವು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರೆಲ್ಲ ವಿನಾಶವೆಂಬ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ.
ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In the name of Jesus Christ, you come out from ICU. In the name of Jesus Christ, Benita Montero, you will be healed right now. In the name of Jesus Christ, Jesus, touch her, heal her, and set her free, Lord Jesus. Touch her, heal her, and set her free, Lord Jesus. Hallelujah. Complete healing I claim. Complete healing I claim, Lord Jesus. In your name, oh Lord Jesus. Every brain surgery will be healed right now. In the name of Jesus. Still come conscious right now in the name of Jesus Christ. Hira Baba, Rakala, Urekada, Chandra Barakala, Rakala. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. सगळी तुमची मागणी आम्ही समयात भेटवून दिल्या. त्यावेळेला वेळ जाऊन स्वामी देवाचो आशीर्वाद आम्ही काणगे असो आणि प्रत्येक जण ह्या रेतेच्या अखेर 3 दिसाची रेतेर बरोबर करून आमकां ह्या वेळार खंडीत जावन सरेस्पर देव आमकां ताच्या पुता मारिफात आशीर्वादीत करतलो आणि ती आशीर्वाद आमी कान घेवया. सुम्याचे आशीर्वाद घेवच्या आमकां सुमी तयार करता आसतना रेतीर सलोन आमकां आदार दिल्ल्या एलायस सिल्विया कुटुंबा पासत हे वाजंत्र कळयल्ल्या क्रिस्टोफर क्रिस्टियाच्या पासत आनी ह्या रेतीरेन भागीदार जाल्ल्या तुमच्या सर्वां पासत आमी मागता आसतना सगळी मागणी सुम्याच्या पांयां तळा दवरून सुम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक हे देवाच्या सक्रामेंताक आमी गीत गावया. Ora sacramenta sastanama koruya purvilatya rupa bala novyoriti ararya solvon vecha
अस्कत्विष्या बावार्ताचे बोर्दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीजा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाळ्या अर्सिता तू काय दोगाय जाजरीता समासमे नावार्ता आमेन. प्रार्थूया. ये देवावेचे सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उगडा आस्तवे आमकां सोडलाय. तुझे सुरनेचो फळ सदां समजे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या अबाबीत मिस्त्रांक आमी ईमान करून कमकां लयेन फवक. जुजी धरास करता ससनच्या ससना. सर्वेश्वर तुमचे सुवासो सर्वदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद कलो. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 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 आयची या 3 दिसांची रेतीर आज अखेर जाता. फाल्यां आमच्या हप्त्याचे मागणे आसा. हप्त्याचे एक दीस आमी मागणे करता सोमाराचे. फाल्यां दिसा सांजेर 6 वरार परत आमी सांगाता मेळया. तुमकां जाता इतल्या जाणांक हे लिंक तुमी धाडा आनी सगळ्यांक हे रेतीर मेळोवन दी. आनी जायत्या लोकांक प्रदेक जावन हांव समजाता खंडीत जावन तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी तुमच्या खातीर आमी मागता खंडीत जावन. आनी मुखल्या दिसांनी आनी चड आनी चड तुमचो आदार सपोर्ट आमकां जाय. देखून फाल्यांच्या मागण्याक सांजेर 6 वरार आमचे हप्त्याचे मागणे आसा. हर एका सोमारा जावचे ते 6 वरार. फाल्यां 6 वरार परत आमी सांगाता मेळया. आनी आतां ह्या रितीची निवाणें गीत तुमच्या उडासांत आसूं दी. हांव आनी म्हजे घराणे सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव. आनी तेंच गीत गावन सोमयाक आमी प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. आनी एक बसवणी अखेर हे रेतीच्या अखेरेक ती बसवणी आमी परत आमी करया. हांव आनी म्हजे घराणे सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव. तालये पेटोवन संतोषान Baba, Hirala. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. चौर्दनीचे अल्तडी चौर्दनीचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कलते जातले. देवा तुका सदां कलते जातले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. तालये पेटोवन संतोषान सगळे सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवाक मांदिना. सर्वेस्परा तुका जाणिना अन्य देवांक मानिना. कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां सोडयलाय. गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. कित्याक म्हणल्यार तुवें आमकां सोडयलाय. गोपान तुज्या मोगान आमकां वाडयलाय. हांव आनी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. हांव आनी मुझे घराणे
देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनचे अल्तडी जॉर्दनचे पोलतडी कैसराव असल्या रे कैसराव गेल्या रे देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा इतलो आमकां सपोर्ट दिल्ल्या खातीर आनी तुमचे मुखल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमी मागता आनी तुमचे खातीर सदांच मागता तुमचे इंटेन्शनां कितें आसल्यार आमचे वॉट्सअप नंबर आसा युट्यूबार तुमकां मेळटा वॉट्सअप नंबरार तुमचे मॅसेज करियेत आनी तुमचे कितें साक्षी आसल्यार दया करून आमकां दंड दिया आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या ग्रुपांत त्यो साक्षी आमी घालतल्यो आनी मुखल्या दिसांनी आमी मागणारे त्यो साक्षी आमी सांगतल्यो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरी रात मागता समेस्तांक तुमकां समेस्तांक गुड नायट